कितें जालें तें बरें जालां. हांवें एलिगेशन केलें पयलीं एगेन्स्ट द चेअरपर्सन ब्रिटीश कावन्सिल बीजेपीन जॉयन जालें तेन्ना की ऑन करप्शन आनी एलिगेशन हांवें डायरेक्ट एलिगेशन केलें. एलिगेशन अजून ते चेअरपर्सनान कावंटर करूं ना. तेणें नाल्यार कावंटर करपाचें. आयज म्हाका सांगपा आनी खूब इनवॉल्व आहाय. म्हणजे करप्शन दाजी सालकर आहा, लविना आहा, सैफुल्ला खान आहा. सप्ता टायम जायंट विला त्रास करपाक दाजी सालकर सैफुल्ला आहा इनवॉल्व. नाल्यार तेका येवन ना म्हणून सांगून दी. आयज लविना डिसोजा सिनियर कावन्सिलर म्हाका दूख लागता. ड्रेस घेवपाक ताका ड्रेसार सूट घेवपाक तेणें पयशे मागले हातगाड्या कडेन. अरे हातगाड्यांक पयशे मागतात ते गरीब लोक. तुमचे कडेन सूट घेवपाक पयशे ना, सूट घेवपाक आनी ड्रेस घेवपाक पयशे ना. आयज एलिगेशन आहा ते कावंटर करून ताका. एलिगेशन ऑन द करप्शन इज वन मेजर इशू हियर. जॉबा लागून फॉर स्कूल टीचर पयशे गेले क्रितीश गांवकर चेअरमॅन ऑफ स्कूल कमिटी. लेट हिम से नो. देन कितें प्रूव आफ्टर. आयज बीजेपीन तो जॉयन जाला. हांवें वेलकम केलें ताका. अजून हांव म्हणटा तो बीजेपी रावल्या पुरो. तो बीजेपी सोडना नाका. नाल्यार कितें जाता आयज गेलो फाल्यां गेलो जातालो. तो आतां बीजेपी रावन ताका टेस्ट करपाक तो मनीस केलो तो. ना काल आम्ही आयकलां म्हणजे नो कॉन्फिडन्स मोशन पास केला म्हणून. म्हाका दिसता तातूंत जे तांणी पॉयंट्स घाल्या तातूंत एकूय पॉयंट खरो ना. आमी 6 म्हयन्या पयलीं जेन्ना आमचो चेअरपर्सन क्रितीश गांवकारान चार्ज घेतिल्लो आमी तेन्ना पसून मेनटेन करीत आयल्या की हे कावन्सील डेव्हलपमेंटा खातीर आसा. आनी ह्या 6 म्हयन्या भितर सगळ्या वास्कोकारांक वास्कोन डेव्हलपमेंट जाल्लें पळयलां. जे फाटले 3 वर्सां कांयच नाशिल्लें, जे वास्को एक ठप्प आशिल्लें ते ह्या 6 म्हयन्यांनी खंय तरी डेव्हलपमेंट स्टार्ट जाल्लें. आनी म्हाका दिसता कोणाक तरी डेव्हलपमेंट नाका नाल्यार कोणाक तरी कसलो तरी इंटेंशन वेगळें इंटेंशन आसा. आनी त्या इंटेंशनान ही नोटीस घाल्ली आसा चेअरपर्सनाचेर. आज वास्कोकार सगळे जाणां कितें डेव्हलपमेंट जाला तो म्हज्याच वॉर्डान हांव एका म्हज्याच वॉर्डान सांगपाक गेलो जाल्यार जोशी चौकाचे गार्डन्साचें रिनोवेशन स्टार्ट जालें. ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह स्टार्ट जालें. भाजी मार्केट हांगा जे 3 वर्सां गेले म्हणजे गुदांव जाल्लो. म्हणजे सगळे आपले भाजीवाले हाडटाले तो गुदांव म्हणून गेल्लो. आज ते आमी प्रपोजल घालून 22 लाखाचो थंय रिनोवेशन आशिल्लें. सगळे जे रस्त्यार बसताले भाजीवाले आनी जाचे करून लोकांक त्रास जातालो ते सगळ्यांक भाजीवाल्यांक थंय शिफ्ट करपाचो आमचो प्लॅन आशिल्लो. टीबी कुन्ना चौका कडेन जळा मळार जशे सगळे बसताले फ्रूटवाले तांकां एका हाजे कडेन हाडून आमी सगळे म्हणजे एकाच लायनीन हाडले. जाचे करून पब्लिकाक खूब सुविधा जाल्यो हाज्यो. भाजी मार्केटान जे 4 लायनी येताल्यो आनी लोकांक चलपाक मेळनाशिल्लें तें आज सुरळीत जालें. हें म्हाका दिसता सगळ्या वास्कोकारा खातीर ह्या कॉन्सिलान केलें, आमच्या चेअरपर्सनान केलें. आमी 13 जाणांनी नो कॉन्फिडन्स मोशन सायन केला. पयलींचो आमचो 12 ग्रूप आसलेलो जेन्ना दीपक नायक आमचो चेअरपर्सन आसलेलो तो आमी 6 म्हयने इंटॅक्ट दवरलो. आनी आमचो एक ग्रूप असो आसलेलो की करप्शन ना, आमच्या ग्रुपान कोणूच करप्शन ना. आनी आतांचो ग्रूप आसलेलो पळय तेणी म्युन्सिपालिटीचें नांव पिड्ड्यार केल्लेलें आहा. सगळे खंय वच तूं बिल्डर जावं कोण कितें बांदता जावं खंय कन्स्ट्रक्शन चालू आसलेलें थंय पयलीं फिल्डींग लायताले ते. हेज्या 3 वर्सां पयलीं जेन्ना दीपक नायक आसलेलो तेन्ना असलें केन्नाच जावंक नासलेलें. आनी आमकां हें नाका ताका लागून आमी फुडें सरोंक ना जाल्यार लोक फुडें सरले आनी तेंच्या रुलिंगेंतले कावन्सिलर आमकां जॉयन जाले आनी तेंच्यांनी सांगलें आमी तेंच्या वांगडा ना, ते करप्शन चल्लेलें आहा ताका लागून आमी हे स्टेप फुडें घेतला. आनी म्हाका दिसता आमकां आतां 15 जाले आनी म्हाका दिसता मेजॉरिटी आमची आनीक सुद्दां वाडूंक शक्यता आहा, मेजॉरिटी जातली. बसल्यार 6 म्हयने जाले आनी कॉन्सिलर जाल्यार 3.5 वर्सां जालीं. 3.5 वर्सां भितर 3 वर्सां पयलीं ह्या MLAच्या अंडर एक कॉन्सिल आसलें कालूस अल्टिमेटाच्या अंडर. तेन्ना हेणी कितले डेव्हलपमेंट ह्या म्युन्सिपालिटीक केलें तें पळोवचें कांयच ना. आनी ह्या 6 म्हयन्या भितर हांवें जितले पळय कामां स्टार्ट केल्या सगळे वार्डांनी ती पळोवची. हें जें डेव्हलपमेंट चल्लां हें तेज्यान पळोवपाक जायना म्हणून आयज हें नो कॉन्फिडन्स हाडला. आनी म्हाजेर आनी कितें एलिगेशन घालता म्हणून करप्शन घातल्या. म्हाजेर करप्शन एलिगेशन घालचे पयलीं तांणी पळोवपाक जाय. तेणी फाटली लास्ट इयर जेन्ना म्युन्सिपालिटीक रिक्रुटमेंट केल्लें तेन्ना कितले पयशे ह्या कॉन्सिलान करप्शन केलें तें. हेंच्यांनी पयशे घेवन हांगा भितर कॉन्सिलर हे स्टाफ रिक्रूट केल्लो आसा. आनीक टिचरीचे जे घालता तांणी म्हाजे फुडें कॅन्डिडेट धाडलो एक
की आपल्या मनशाक घाल म्हणून हांवें तें घालूं ना बिकॉज ते शिक्षणाचे एड्युकेशनाक टिचर घालता जाल्यार मॅरिटार घालपा जाय आनी ताजेर टिचर घालना म्हणून म्हाजेर हो एलिगेशन घालता आनी सूट पळय म्हणटा आमचे सगळे कॉन्सिलरांनी सूट चेक पेमेंट केल्लो आसा आनी म्हाका वायट दिसता इतले चीप लेवलार हो आयज एक MLA वता म्हणून